आयची प्रेस घेवपाचें कारण म्हणल्यार की 2023 फिशरमॅन ट्रॅडिशनल फिशरमॅनांक सबसिडी मेळटा आनी आयज पासून ते ST लोक आहा आमच्या तिसवाडीचे फिशरमॅन तिंका आयज पासून सबसिडी मेळोंक ना आनी जेन्ना आमी दोनदा फिशरी डिपार्टमेंटान गेले इन्क्वायरी करपाक आनी आमी डायरेक्टराक मेळले ते थोडे ऑफिसर म्हणटा की आमी फायल धाडलेली CMान तुमची फायल पेंडींग दवरला आनी दोनूयदा आमकां एकूच रिप्लाय जेन्ना आमी ताका विचारलें STचो फंड्स कितलो जालो ते म्हणल्यार 1 करोड तुमकां सँक्शन जालेलो जाल्यार हांवें विचारलें ताका 23 ते पयशे मेळपाक जाय आसले 23 जाले 24 मेळोंक ना 25 मेळोंक ना म्हणजे हेका गुन्यांवकारी कोण आनी तिचो एक रिप्लाय कितें आसता म्हणजे अगेन्स्ट कहो फिशरमॅनाची कितें विचारल्यार म्हणटा तें कितें तुमकां जाता तें करपाचो इशू ना जाता तें करपाचो इशू ना हांवें तिका सांगलें आमकां कितें करपाक जाता तें कोण सांगता तशें जाता तें ऑफिस थोडे ऑफिसर आहा डिपार्टमेंट फिशरी डिपार्टमेंट हो ऑफिसर आहा की तुमकां जाता तें कर कोणाक सांगता तिंगा सांग अशें आहा ऑफिसर देखून ही प्रेस घेवपाचें कारण म्हणल्यार हे म्हणजे आमचे पयशे आमकां मेळना आमी ते आयज टॅक्स आहा तें फिशरीन डबल ट्रिबल केलेलें आसा पूण ही सबसिडी पयले तुमी जाणा 50 मेळटाले ते 30 केले आमी लेटरान दिवन ते 30 दिया न्हू आनी हे STचे फंड्स आनी जरी तो ST जो सेंटराक सान फंड्स येता हो रिटर्न गेलो मागीर सेकंड टायम फंड्स येवपाक जायते प्रॉब्लेम जाता कित्याक ते चिंता की गोंयान STच्या लोकांक गरज ना पयशांची ताका लागून मेन CMच्या कानार वचपाक जाय की डिपार्टमेंटान सांगलां तुवें आमची फायल पेंडींग दवरला म्हणून 23 आनी हांव CMा कडेन मागता जरी तर आमी फोट उलयता जे तुवें आमकां आमच्या बरा एक मिटींग अरेंज करात त्या फिशरी डिपार्टमेंटान जे ऑफिसर आहा न्हू तिकाय आपय हांव सांगता ते कोण जेन्ना आमी गेला तेन्ना तिकाय आपय म्हणून आनी तिचीय नांवां सांगता तुका फुडल्यान जावं ती कोणाक लागून हे पयशे पेंडींग उरले आनी 23 पयशे जरी तर हे 23 30,000 दिवपाक रडटा जाल्यार आनी व्हडले स्किमी कोत्ता तुमी आनी फिशरी मिनिस्टर तुवें फाटीं कांपालार व्हडलें एक फंक्शन केलें 100 कोटीचें तेन्ना तुका एप्रुवल लागना आहलो आनी 30 हजारांक तुका एप्रुवल जावं पडटा आनी आनीक एक सांगता की ते आमकां 1 कोटी सँक्शन जालो ST लोकांक ते म्हणटा 25% पयले पास करून घेवंक जाय म्हणजे 25% 25 लाख आतां हेजे 4 भाग जाले न्हू आमकां 1 कोटी जेन्ना सँक्शन जालो तेच पास करून दिवचे आहले लोकांक आयज अशें जालेलें आहा की लोकांक नुस्तें कमी मेवता तुमी आतां फाटीं तुमचो हांवें एक पयलो न्यूज फिशरी मिनिस्टर म्हणटा कितें LEDचो इशू वाडलेलो LED लायटी घालपाक मेन गुन्यांवकार फिशरी डिपार्टमेंट आनी फिशरी मिनिस्टर आयकलां स्टेटमेंट तेन्ना लागून ड्रोनाचे खबरो सोड एवॉर्ड दिवपी मनीस तूंच जे LED लायटी घालून नुस्तें मारता थिंगा एवॉर्ड दिवपी हे डिपार्टमेंट आनी ह्या डिपार्टमेंटाक लागून आयज हें पाड पडलेलें आहा इल्लिगल देखून बंद जायनाय तो हे जी सबसिडी पळय बारीक लोकांक कितें मेळटा हे डिपार्टमेंटाचे मनीस सारके ना सगळे मिनिस्टर कितें आयज आहलो मिनिस्टर फाल्यां दुसरो जातालो पूण डिपार्टमेंटान जे ऑफिसर आहा न्हू ते सारके आसपाक जाय नाजाल्यार लोकांक रस्त्यार येवंक पडचें ना हालीं ताका लागून हांव CMा कडेन मागता तूं केन्ना पळय आमी एनी टायम तुज्या बारा मिटींग करपाक रेडी आनी जे ऑफिसरान सांगलां तुजें नांव ज्या फिशरी टेबन त्या ऑफिसरांक तुज्या फुडल्यान तूं विचार कोणाक लागून फायल पेंडींग उरली काय सबसिडीची ST लोकां हे तिसवाडीचे लोक ST लोक आमी तुजें कितें वायट केलां CMा कडेन मागता हांवें तुजें वायट कितें केलां फिशरमॅनान ह्या लोकांक तुजें ना न्हू जे ST लोकांचे पयशे तर मेळपाक अशें तुमी त्रास करता जाल्यार आनी कोणाच्या फुड्यान वयतले आमी वयल्यान मागीर सेकंड टायम सांगता तुमी कोण चल्ले MLAच्या फुड्यान वच तिका सांग फाटीं आमी तशेंच आमची तालिगांवची MLA कडेन गेले ती 48 जाणांचे पास करून घेतले आनी एवरी टायम आमी मिनिस्टर MLAकूच तर सांगलें जाल्यार आमी फायदो कितें आमचो फिशरमॅन म्हणून आनी डिपार्टमेंट कित्याक आहा हें आनी तिचे दादागिरी पळय तूं कोणाक सांगता थिंगा सांग वच कोणाच्या फुड्यान आमकां पडलें ना म्हणटा ते चला म्हणटा तुमी आनी आनीक एक तेणी सेकंड व्हडली मिस्टेक केला ज्यो जेन्ना आमी फायली सबमीट करता पेट्रोल सबसिडी थोड्यांच्यो मे जुनान फायली दिली तिच्यो फायली पास केला आनी फेब्रुवारी मार्चान फायली दिल्यो तुवें फायली दवरला विचारल्यार सांगता ना आमी लेटर वायज काडटा न्हू अरे आमी लेटर वायज काडटा म्हणजे कितें तूं जुनाचे फायली पास करता आनी फेब्रुवारी सांगता म्हणजे आनी कोणाक सांगपाचें फाटीं हांव ते साबी वता सेक्रेटरी कोण आहा तो फिशरी मिनिस्टर ताका मेवलो ताकाय सांगलें तेज्या कानार घातलें मागीर तेजे PAक फोन केलो प्रथमेश सर म्हणलें आमकां अपॉयंटमेंट दी तो म्हणलेलो मिनिस्टर ना कित्याक आमकां अशें प्रॉब्लेम कितें प्रॉब्लेम जाला हांवें STचे पयशे 23 अजून ना म्हणलें येवंक ना थोड्या लोकांक तो म्हणलें पळयता आपूण कितें करपाक आनी कितें करतलो 23 जाले 25 जाले कांय ना फायदो हो जाणा हो हेजी बायल हो एक फिशरमॅनाचो ओल्ड हेजी बायल फाटले 2 वर्सां जाली बडी दुयेंस
सकाळीं दोरयान वयता नुस्तें मारता आनी स्वता नुस्तें इकूंक वयता आपूण अरे एका आयज कोणाच्या पयशांची ते कोणे पयशे घेतलेले तेजे बायले कडल्यान दुयेंस ते दिवपाक तर मेवताले जाल्यार 2 वर्सांचे 23-24 मेवले जाल्यार ते ना सांगले तेंकां एवरी टायम कशें म्हणून दीस काडटले नुस्तेकार एका सगळ्यान तुमी जाणा इल्लीगल चालूच आसता प्रॉब्लेम मेन म्हणचे कितें आहा म्हाका सीएमाच्या कानार वचपाक जाय की डिपार्टमेंट फिशरी डिपार्टमेंटच्या मनशान सांगला तुका तुवें आमची फायल पेंडींग दवर कोण ऑफिसर तो कोणी सांगले जे फिशरी डिपार्टमेंट अकाउंट सेक्शन आहा न्हू ते ऑफिसरांनी फुडल्यान सांगला डायरेक्टर आमी फायल धाडले सीएमान पेंडींग दवरला आणि दुसरी खबर तर म्हटलं नाव कितें कितें नाव कितें ते अकाउंट सेक्शन आहा न्हू तिचें नांव ते अकाउंट सेक्शन आसता न्हू फिशरीचे त्या डिपार्टमेंटाचे त्या मनशां कडेन डायरेक्टर कडल्यान मिटींग पूण तुवें पत्ते पत्ते म्हणल्यार ती सांगता न्हू तुका जाता ते कर कोण ती न्हू थोडे ऑफिसर आहा तेजें नांव नकळो ते ऑफिसर आहा ते सांगूंक लागले म्हाका तुका जाता तें कर सीएमाक नाव सांगपा रेडी आहा कोण कोण सीएमाक हांव तिच्या फुडल्यान व्हरून आतां तुका कितें सांगलां तिणी सांगलां सीएमान फायल आमची पेंडींग दवरला जरी जर सीएमाक आपयता जाल्यार तिंका हांव सांगतलो हे मनीस सांगतले म्हणून फायल तुजी तुवें पेंडींग दवरला की आमकां प्रॉब्लेम काय नाहलो 23 पयशे आयज 25 चलता मरे गव्हर्मेंट ऑफिसर रावता एक दिसा पेमेंट लेट जाल्यार बायल विसरना थिंगा पयशे खंय घाले काय म्हणून आनी आमी कित्याक रावूं आनी वयल्यान तिचे आमी आयकोपाक पेंडिंग दवरपाक कारण कितें रिजन तेंच आमी सादता रिजन कितें बाबा कितें रिजन तो म्हणटा कितें 25% पास करता अरे 1 कोटी पास जालेले वेस्टी लोकांक 23 बजेट गेले खंय 24 पयशे खंय गेले रिफंड केले ना रिटर्न गेल्यावर तो म्हणटा की आतां कितें म्हणटा आतां तुमकां मेवचे ना म्हणटा पयशे मेवल्यार ऑगस्टान म्हणटा ते रिटर्न गेले खंय 30 लॅक्स आहले आमच्या एसटीचे पांच उरले रे कित्याक रिटर्न कित्याक गेले ते दिसाले कित्याक गेले ना सीएमान पेंडींग दवरला म्हणटा फायल आमी धाडलेली हें कितें नाका जालेलें टॅक्स वाडयता आहा मरे नेट लायसन वाडयलें मागीर फिशींग कॅनोचें वाडयलें सगळें वाडयता आहा कितले टोटल कितले उरल्या पेंडिंग तुमचे आमचे 30 वाडीचे 40 उरला आनी 40 लॅक्स 40 फिशरमॅन उरला 30 वाडीचे आनी 38 लॅक्स उरलेले यूज जाताले न्हू मग ते पत्ते धाडले जाणा ते रिटर्न वयता न्हू पयशे तो यूज करूंक मेळना जेन्ना बजेट आदी मार्च बिफोर मार्च म्हणल्यार ते यूज करपाक जाय ना ते रिटर्न वयता पयशे तिका दिसता कितें हे सगळे मरे फिशरमॅन अनपड तिंगा हांव सांगूंक सोदता सगळे फिशरमॅन अनपड न्हू फिशरमॅनाक मातसो खूब कास्तीक पडटा मातसो टायमूय मेळना तिंगा फिशरमॅन बरे हुशार आहा ते अनपड आहले न्हू ते दीस गेले आतां तिंगा सांगपाक देखून हांवें प्रेस गेला मेन सीएमाक लागून कित्याक आमकां तुकाच जर ह्या फिशरमॅनाचे तर पयशे इतके तुका गरज आहा अडोवपाचे जाल्यार म्हाका दिसना आनीक आनी कितें गोंयान बरें जातलें फिशरीचे बरे प्रोग्राम बी करता मरे ते तें तुका सांगलें 100 कोटी तिणी जेन्ना वेस्ट करता आमी सांगला तुमी कितेंय कर आमी तुजेर ओपोज ना पूण 100 कोटीक तुका एप्रुवल लागना जाल्यार ते 25 लाखांक तुका 4 हितून कित्याक डिवायड करपाक पळय फिशरमॅनाक कितें फायदो आहा कितें फायदो ना न्हू तें सरकार काय आमकां आपयना बाबा कितें कितें करुया तें आमकां केन्ना कॉन्फिडन्सान घेवंक ना ती न्ही फिशरमॅनाक तिचे आहा ते डिलर सगळे आहा बसयलेले सनमलो तूं आतां तूं सांग म्हाका आमी नुस्तें ट्रेडिशनल फिशर आमी ती पणसांनी हे ते फोणके मारून नुस्तें पोसपाक येता आमी दोरया सांभोवपाचो त्या नुस्त्याक सांभोवपाचें ते आतां ते एक्वेरियम बी निघता ते जाणा मरे तिका आयज तूं घालता जे तुका 10 लाख कितें सबसिडी मेळटा आनी तिंका 10 लाख सबसिडी ते एक्वेरियम नुस्तें विकतात आनी आमकां फिशरमॅनाक वर्साक नेट कोत्तले जाल्यार नेट जाय कोत्तले जाल्यार 5 वर्सांक 30,000 सबसिडी मेळटा 5 वर्सांक 30,000 सबसिडी मेळटा आमकां नेटाक आनी हे पेट्रोलाक ते 30,000 मेळटा तेवूय सारके दिना आदें कितें आहलें हे 25 जानेवारीसान 25 मे म्हणल्यार 25 पयशे मेळटाले अशें आहलें पयलींचेच आतां तशें ना आतां 22 तो 26 मेळ कितली वर्सां जाली त्रास जाता तुमकां आता आतां हे पाळणे मान म्हाका दिसता मरे 7-8 वर्सां हें चल्लेलें पयलीं अशें नाहलें पयशे आमचे आमकां आनी एवरी टायम कितें एमएलएचे मिनिस्टराक सांगपाचें हें गरज ना रे बारीक रे ते कितें जॉबाक लागून कोण भोंवना रे थोडे खंय ऑफिसर आहा न्हू तेवूय सांगता थोडे खंय ऑफिसर आहा न्हू तिंका दिसता मरे म्हाका ह्या एमएलएन कामाक लायला ह्या मिनिस्टरान कामाक लायला आमचें कोण कांय करूंक शकना पूण हांवें तिंगा तुमच्या मिडियाचेर सांगता जे ऑफिसर आहा न्हू आनी पणजेचे आमचे एमएलए कोण मागता ते ऑफिसर आहा थोडे अशें आहा ते की पणजेचे आसूंक शकता तालिगांवचे आसूंक शकता अशें ते अशें दादागिरी करता अशें ऑफिसर जालेले आहा थोडे मिनिस्टरांचे पावराचेर कामाक जॉबाक लागला न्हू तिका कामाचें हें ना रे काम करपाचें ना रे व्हडलें तिका तुमकां दादागिरी सांगता
होय थोडे कितें म्हणटा हांव ह्या मिनिस्टरान लायला म्हाका कोण कितें करतलो हांव बसता वयता काम करतलो कोण डिपार्टमेंट तो पावर तो उलोवता न्हू बेश्टेन तूं सांग डिपार्टमेंटान तुमकां घेतला मिनिस्टराचे पावर जे मिनिस्टरान आज पळय लायला पळय न्हू ते सर हांव तेका हात देखून एकूच एक मागता एग्जाम्पल सांग खंयचो मिनिस्टर कोणाक सांगा लायला कोण सांगता पळय तो ना तोहे पळय सांगता पळय 40 MLA आहा थोड्यांचे कितें म्हणटा कोणें म्हाजो मनीस कितें हांवें तिका सांगलें तुका कोण तूं कोणाचो पावर आहा न्हू तूं म्हाका नांव सांग मरे हांव डायरेक्ट त्या MLAच्या फुड्यान वयता आनी तुका उबो करता ह्या तूं मनीस हो तुजो जाल्यार तुज्या ऑफिसान बसय तेका हिंगा दवरनाका डिपार्टमेंटान कित्याक लोकांचें काम करूंक आहा मरे तुमी फिशरमॅनाक लागून डिपार्टमेंट आहा कोणाक लागून डिपार्टमेंट आहा हाल्या डिपार्टमेंट बंद पडलें फिशरमॅन ना जे डिपार्टमेंट उरतले ना मरे तें तिका सांगलें कित्याक त्रास करता लोकांक ओके आनी एक विशय म्हणटा पळय संजय तुवें आतां कितें एलईडीचो विशय उलयलो ते ड्रोन बिकॉज तूं नुस्तेकार आर्मी ते फिजेबल आसा अरे बाबा सांग ते मॉडर्न टेक्नॉलॉजी म्हणजे कितें तुका आनी म्हाका खबर आसता आमी कितें सायंटिस्ट आमकां आयज क्लायमेटाचें कितें जालां क्लायमेट कितें चेंज जाला हेजेर कोण विचार केला आम मेल्यार 4 दीस दूख मरे थंय गोंयान 4 दीस दूख आसता 5 दिसा सगळें विसरून वयता ड्रोन बिरोन ते कोण तो चलयतलो ड्रोन कोण चलयतलो ड्रोन बसोन बोटी घ्या मरे बोटी घ्या स्टाफ घ्या थंय बसया मरे कोण सांगता बंद जायना म्हणून इल्लीगल पुलिसान काड्यान भायर उडय डिपार्टमेंटाक सांग तूं कर म्हणून काम कोण सांगता जायना बंद अरे म्हाका तर घरा कडेन नुस्तें पावता सकाळीं बरें बरें इसवण मोठे वागी म्हाका कित्याक पडला नुस्तें बंद करपा इल्लीगल कोणाक पावता तांकां पावता पावता थिंगा 100% न्हू कोणाक मंत्र्यांक अरे बाबा मोतऱ्यांक कित्याक सगळ्यांकूच पावता सादो MLA घेवन पावता सध्या MLA देऊन पावता म्हणजे MLA सगळ्यांक पावता कोण एलईडीन करता पळय ते दिता तांकां LED करता ते सगळे फ्री मरे थिंगा ना फेस टू फेस सांग म्हाज्या रिसार म्हणून थिंगा एवॉर्ड कोणी दिला काय सारू LED लायटी घालता एवॉर्ड कोणी दिला काय सारू पण ह्याच मिनिस्टरान दिला पयलींचे LED लायटी जेन्ना येयले तेन्ना एवॉर्ड कोणी दिलेले डिपार्टमेंटान दिना थिंगा LED बरे म्हणून आतां कित्याक रडटा तुमी LEDन पाड घाले म्हणून आमकां खबर आसली ना LED लायटी स्टडी करपाक जाय हाडले आनी कोणाच्या माथ्यार घाले आतां रडटा थिंगा पेट्रोलिंग बोर्ड ना मरे सादी एक सायज जाल्यार एक सायज यूज केल्यार तिच्या 6 म्हयने मोडून आसता तो कंट्रोल रूम आहा तो म्हणटा तो कंट्रोल रूमाक फोन कर आमकां आं मागीर बोर्ड मोडला म्हणटा जायना संजय ही जी सबसिडी ऑल ओव्हर गोवा बंद आहे की खाली ना, तीसवाडीची ऑल ओव्हर गोवा आतां कितें केलां डिपार्टमेंटान पयलें तशें ना फिशरमॅन म्हणून सबसिडी मेळटा आतां कितें केलां जनरल आहा OBC ST आहा तो कित्याक करता डिवायड करिनाका न्हू फिशरमॅन तशें ना आतां तुमी सगळे प्रेस वाले बरें तुमी ST कोण आहा बाबा तूं मागीर यो रे घेवंक प्रेस तूं जनरल तूं पयलो घे तशें आहा ना सगळे वांगडा घेता वांगडा घे तुम्ही आज रिप्रेझेंट करता म्हणली तिसवाडी कित्याक दुसऱ्यांक कित्याक रिप्रेझेंट करना दिसवाडीचे तिने पेंडिंग दवरला न्हू 40 फायली उरलेल्याचे कोणाचे ना उरल्याच्या सगळ्यांचे येयले पयशे सगळ्यांचे गेले कंप्लीट आणि वयल्यान हांवें सांगला थिंगा म्हाका कितें जाता न्हू ते आख्खो संवसार पळयतलो म्हाका येवपा येना तुमकां उलोवपाक हांव ते संवसाराक दी आनी म्हाका मेन CMाक आनी फिशर मिनिस्टर ते फिशर मिनिस्टर म्हाका तूं जाणा ते आमी तेका उलयता मागीर करपाचपणाचो इशू हांव फाल्यां हायकोर्टाक अशें जेन्ना 7-8 जाणां तर सस्पेंड जाता ती डिपार्टमेंटाची स्टाफ पूण आसूं तिका लागून वचना हायकोर्टाक सस्पेंड जाता कित्याक म्हणून सस्पेंड जाता अरे तू सांग 25 वर्सां एकल्यान बोट बांदलेली कितें तेन्ना व्हॅल्यू आसली तो 8 लाख आफ्टर 25 वर्सान ती इसके मोडटा आनी तो कोण व्हॅल्युएशन करता तेणी 15 लाख दाखयला तो पोन्ने वस्ती की मरे सगळे आमी आं कितें मा एनी टायम वचत जें सस्पेंड जाता जाणा खबर मग ते दिले 15 लाख दिले 94 टॉलर बांदलेलो एकल्यान शिड्डोनीचो तेन्ना 8 लाख पडले खंय तेका 19 ते टॉलर मिरामार पुंडलो रिपोर्टाचेर सांगला तेका कांय दिवंक उत्पन्न सगळें तेचें इल्लीगल आहा सगळ्यांनी इस्कुटीनी कोत्ता तेणी फायल पास करून तेका 8 लाख दिला 15 लाख व्हॅल्यू दाखयला आफ्टर 25 इयर्स आनी आमच्या बोटीचो तो म्हणटा व्हॅल्यू ना हें सारकें आतां हायकोर्टाक ती सस्पेंड जायना तिका कोण चालवर करता फिलीप नॅरी येतालो फिलीप नॅरीन केला तें फिलीप नॅरी हालो तेन्ना तो हालो आनी आमचे फिशरमॅन बावडे रडले पांये पडले 1 रुपया दिवंक ना तेणी थंय जावंक उपन्ना न्हू आतां कितले पयशे आहा रे पडो न्हू करपाक कोणाचे 30 कोटी तरी आसतले यूज करना ओके थँक्यू जालें थँक्यू ते धाडा बाबा तेका CMाक नाही म्हणजे एक फोटो घेऊया जाल्यार सेमाक धाडले काय ना प्रॉब्लेम मातशी मिटींग घेता